तुझ्या गाता स्तुती उल्हासांचे उडान तुझ्या सर्गींच्या जेवणान तुझ्या सोमिया उर्बेन आमी आयल्या भक्तीन मोगान तुका आमी हरसिता काळजान मौनान एकसाव तुजी स्तुती गाता वरदान बलिदान तुका आमी भेटयता येता आमी व्हडा संतोषान सोमिया समोर तुझ्या गाता स्तुती व्हडा उल्हासान जेवणान तुझ्या सर्गींच्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या आत्म्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगाच्या भावां भयणीनो, आयचे मीस आमी आमचे भुरग्याच्या सर लोकां पासो भेटोवन दिवया. देवाचो अपरिमीत मोग आमी आज ह्या लितुर्जीन नियाळटल्या. देव नीत सांबाळटा, पूण ताचो मोग नीत आनी मस्त वयर तसलो मोग ताणें आमकां दाखयला. त्याच मोगान जियोंक आमकां ताणें आपयलां. पेल्याचें बरेंपण पळोवन संतोश पावंक, पेल्याचें दूख पळोवन दूख पावंक आमी सहजले व्यक्ती जाय. पूण पेल्याचें बरेंपण पळोवन बेजार जाता जाल्यार मोसोर आसा म्हूण अर्थ. तें मोगाचें लक्षण न्हय. पूण आज आमी असले सुखी आमचें तें आसात जाल्यार बोगसाने मागया आनी तळ मोगान जियोंक सुमयातान कृपा मागया. हांव पातकी सोर पळयता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्हे हांव विसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडां विसारून वायटा दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासो बाकीचो संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्पर देवा लागीं गुन्यांती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवे दादयो आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सस्ने जिविता पावो.
सुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थया. देवा आमच्या बापा पवित्र समर्थीचे सगळे नियम तुवें तुज्या आनी पेल्याच्या मोगाचे थारायल्याय तुज्यो आज्ञा पाळून सस्तें जिविता पावोवंक आमकां फावो कर आमच्या सुम्यांच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्ना. आमेन. इजाया प्रवादेच्या पुस्तकांतलें वचप. सर्वेस्पर मेळटा तेदना ताका सोदा तो लागीं आसा तेदना ताका उलो मारा खोटो मनीस आपली वाट सांडू आनी नश्टो मनीस आपली चिंतना सोडूं सर्वेस्परान ताची दया करचे खातीर तो सर्वेस्पराशी पाटी येवं आमच्या देवाशी तो येवं कित्याक ताचे कडेन आसा भरपूर बोगसाणें म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्हय म्हज्यो वाटो तुमच्यो वाटो न्हय म्हणटा सर्वेस्पर जितलें मळब पृथ्वेतावन वयर आसा तितल्यो म्हज्यो वाटो तुमच्या वाटां वयर आसात आनी म्हजी चिंतना तुमच्या चिंतना वयर. देवाचें उतर हें. देवाचे बडुपकार. अपना गुलो मरतेल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पोर लागीं सासा अपना गुलो मरतेल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पोर लागीं सासा दिसान दीस सर्वेस्पोरा तुका दिन वाजता सदां काळ तुज्या नांवाची व्हडवी गाता सर्वेस्पोर कितलो थोर आनी वंदिवंत आगणितची व्हडवीक कोणाच्यान आटापोंक जायत अपना गुलो मारतेल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पोर लागीं सासा सोमी दयाळांनी काकोळतदार सोसनिकायेन आनी प्रितीमोगान भरलोलो सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो सगळी आपल्या रसले थंय खंडवळायेन भरलोलो अपना गुलो मरतेल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पोर लागीं सासा सर्वेस्पोराच्यो वाटो सगळ्यो स्नितीवंत सर्व आपल्या करण्यांनी तो दयाळ अपना कुलो मरतल्या सोमेस्तांक वय खऱ्या मनान उलो मरतल्यांक सर्वेस्पोर लागीं सासा अपना गुलो मरतेल्या सोमेस्तांक
आपणाक उलो मारतेल्या सोमेस्ता सर्वेस पोर लागीं आसा. सांत पावलोन फिलिपिकरांक बरयल्या पत्रांतलें वाचप. बाबा भयणीनो, जशें आदीं तशें आतांय हे म्हजे सगळे कुडी वरवीं ती वाचूं वा ती मरूं क्रिस्ताक महिमा जातली. ही पातयेनी म्हाका सदांच आसा. म्हाका वाचचें म्हळ्यार क्रिस्त, मरचें म्हळ्यार फायदो. तरी पूण हांव जीव आसान जाल्यार कांय इल्लो फळादीक वावर करूंक म्हाका संद्रप जाता जाल्ल्यान खंयचें विंचून काडचें म्हणून म्हाका कळना. निजायकी दोनी कुशींनी हांव अडचतां. एक वाटेन हे जिवन सोंपोवंक आनी क्रिस्ता सांगाता आसूंक हांव आशेतां आनी हें कितल्याकी चड बरें. पूण दुसऱ्या वाटेन हांवें वाचून उरचें तुमच्या हिताक अदीक चड गरजेचें. तुमची जिणी क्रिस्ताचे सुवार्थेक फावो जाल्ली जावं. देवाचें वतन, देवाचें व्हड उपकार. सर्वेस पोराक जय जय हालेलुया. सर्वेस पोराक जय जय हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. सर्वेस पोराक जय जय हालेलुया. येया उर्बेलूत कार्या सोम्याक भक्तीन वंदिया. अर्गाता कामी देव्या गीता गावन लासिया. सर्वेस पोराक जय जय हालेलुया. सर्वेस पोराक जय जय हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. सर्वेस पोराक जय जय हालेलुया. सर्वेस पर तुमचे सोवें आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सोम्या. त्यावेळी जेजून आपल्या शिसांक ही वपार सांगली. सर्गीचें राज अशें म्हणयेत एकलो धनी आपल्या दाका मळ्यांत दीस कुलीच्या आडांक एकठांय करूंक म्हूण फांत्यार उठोन भायर गेलो. हर एकल्याक दिसाक 1 रुपया नाण्या लेखान मजुरी दिता म्हणून निश्चित करून ताणें आपल्या दाका मळ्यान तांकां कामाक धाडले. सकाळींच्या 9 वरार तो परत्यान भायर गेलो आनी सांजे लागीं रिकामे उबे आसतले हेर थोडे जण ताणें देखले. तुमी म्हज्या दाका मळ्यान कामाक वसा म्हणालो तो, आनी तुमकां फावो ती मजुरी हांव दितलो. आनी ते कामाक गेले. परत्यांनी दोनपरांच्या सोडून 12 वरार आनी उपरांत 3 वरार तो भायर गेलो आनी तशेंच केलें. शेकी सांजेच्या 5 वरार तो परत्यान भायर गेल्या वेळार सांते लागीं उबे आसतले आनीकय थोडे जण ताका मेळ्ळे. तुमी सगळो दीस हांगा रिकामे रावून कित्याक वेळ पाड करतात म्हणून ताणें तांकां सवाल केलें. कोणेय आमकां कामाक धरूंक ना म्हणून तांणी जाप दिली. तो तांकां म्हणालो, बरें, तुमी म्हज्या दाका मळ्यांत वचून कामाक लागा. सांज जाली आनी मळ्याचो धणी आपल्या माकादमाक म्हणालो, आळांक आपय आनी तांची मजुरी दी. निमाणें जावन सुरकन पयल्या पर्यंत दिवन वच. तोळ 5 वरां काम धरलेले मुखार आयले आनी जण एकल्याक 1 रुपया नाण्या लेखान मजुरी घेवन चल्लो. उपरांत पयलें कामां धरलेल्यांची सर्ती आयली. आपणाक चड मेळटलें म्हूण तांणी चिंतलें, पूण तांकांय मेळ्ळें जण एकल्याक 1 रुपया नाणें. तो घेवन धणया पुरपुरोन ते म्हणाले,
निमाणें कामाक आयिल्ल्यांनी एक वराचें मात्र काम केलां, पूण आमी कर्कड्या वतान पडून दिसभर गोळ्ळ्या जाल्यारय आमकां दिल्ली तितलीच मजुरी तुवें तांकांय दिली. तोळदणयान तांचे मदल्या एकल्याक जाप दिवन म्हळें, आळे इश्टा, तुका हांवें कांय अन्याय करूंक ना. दिसाक 1 रुपया नाण्या लेखान मजुरी घेवंक तूं ओपुल्लोय न्हय. आतां घे तुजी मजुरी आनी चल. तुका दिल्ले तितलीच हांवें निमाणें कामां धरलेल्यांकी दिवची, ती म्हजी खुशी. म्हज्या दुडवाचेर म्हाका अधिकार ना कितें? वा म्हजें उदारपण तुज्या दोळ्यांक तोपता? अशें जीं कोण आसात निमाणीं आसात तीं पयलीं जातलीं, आनी जीं कोण पयलीं आसात तीं निमाणीं जातलीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ही. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तांतय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, देवाचो मोग, ताची दयाळाय, ताचें उदारपण आमी आज अणभव करया. आयची देवस्तुती हेंच आमकां शिकयता. सौदीचो पयलो राय एक दीस मक्का मदिनाक म्हणून यात्री पयल्या भायसन गेलो. वाटेर ताचें एकलोच गेलो. रायाच्या वस्तुरार न्हय, साद्या वस्तुरार. वाटेर त्या काराचें टायर पंक्चर जालें. कितें करचें म्हण ताका कळ्ळें ना. आनी त्या वेळार तो थंयच बसलो, कोण म्हण येतले म्हणून. त्या जाल्यार एकलो गवळी ताणें आयलो. तोच येवन राया लागीं विचार लागलो, हेणें आमचो सौदीचो राय पाश्यार जाता गे. तुवें म्हणी पळयलो हे ताका. गेलो गे. राय म्हणालो ताका, कितें आतां अशें विचारताय? ना, हांव हे दुर्बळ मनीस, म्हाका इल्ली पयशांची गरज आसली. रायान आपल्या पोत्यांत हात घालो आनी ताका एक मोठ भांगराची नाणें दिली गे. तक्षण तो ताच्या पांयां पडलो आनी म्हणालो, राया तूंच राय. कशें तुका कळ्ळें? हांवें आज तुजें तें रायाचें तोंड पळयल्लें न्हय, आज तुजें उदारपण पळोवन तूंच राय म्हूण म्हाका कळ्ळें. आज सरेस्पर आमचो देव, ताचें उदारपण पळोवन खंडीत जावन तो खरोच आमचो देव म्हूण आमी वळखायत. पळया, पयल्या वाचपान आमी आयकलें, ताचो वांटो विचित्र. कितल्यो वर्त्यो ताच्यो वांटो, त्यो वांटो कोणाक आटापूंक जायत. इजाया प्रवादी 50 वळ तो सांगता पळया कितलें अपुरबाय तरान. म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्हय, म्हजो वांटो तुमचो वांटो न्हय म्हणटा सरेस्पर. आमी पयत पुस्तकांत आनी पयसव्या चरित्रेंत पळयल्यार सुरवेर तावन सांतीपण जी येयल्लो सांत जुआं बाप्तिस्ती सांत, हेणें 30 वर्सां उपरांत जिणी परिवर्तन केलो सांत आगोस्तिनी सांत. आरंभार जेवचो पाटलाव केल्लो शिमोन पेद्रूय आपोस्तल, हेणें क्रिस्तांव दोगडून अखेरी कन्वर्ट जालो सांत पावलूय आपोस्तल. जेवचो मोग केल्लो जुआवी भाग्यवंत, निमाणें जिणी परिवर्तन केल्लो जेवच्या मोगान आयिल्ली मोरी मगदलेनी सांजां भाग्यवंत जावं पावली. जिणी बो प्राजीत कर्ण जियेल्लो सांत मोरी वियांनी एक सांत आनी बचाव जालो. हेणें निमाणी घडये खुर्सार उमकाळ्ळ्या वेळार जिणी बदलिल्लो तो स्वर बऱ्यान बचाव जालो. देवाचो वांटो विचित्र. ल्हानतावणू भाग्यवंत जिणी जियेल्ले तेय जाले बचाव. अखेरीक पाता वळखलो तोय जालो बचाव. देवाचो वांटो विचित्र. हेंच आमी आज पयल्या वाचपांत नियाळ्ळें.
आज आमी वांजेलांत आयकल्यार देवाचे उदारपण विचित्र. ताणें कामाक आपयले जाणांक सकाळीं 6 वरार, 9 वरार, 12 वरार, 3 वरार, सांजे 5 वरार. तांकां सांगलें तुमच्या कामा पुरती मजुरी हांव दितलो. एक देनार तांकां फिक्स केलें आनी तांकां दिलें 1 देनार. निमाण्यांक 1 देनार दिल्लेंत हांकां तळमळ्ळें. म्हजें उदारपण तुमकां तोपता गे म्हणालो जेजू तांकां. थंयसर बाप तो धणी त्या म्हणा लागलो म्हजें उदारपण तुमकां तोपता गे, तुमकां मोसोर जाता गे. तुमकां हांवें कितें अन्याय केलो? तुमची कितें पोड फिक्स केल्ली ती हांवें दिल्या, ती नितीची पोड. निमाणे आयिल्ल्यांक की हांवें 30 पोड दिली म्हूण तुमकां बेजार जाता न्ही गे. मोगाच्या भाव भयणीनो, ती नितीची पोड आसली 1 देनार. आतां ते सगळ्यांक ते 1 देनार दिलें, अणीत करूं ना थंयसर धणयान. तो निमाणो ते आसले आत पळयात, तेय सकाळीं हांव राखताले, कोणेय आमकां कामाक लागोवना. तांचेय कुटाम उपाशी पडटा. ते कुटाम जर तर आज दिसपरती पोड कुटुंबाक आज मेळा जायना ती उपाशी पडटात. तांकांय 1 देनार गरज आसा. तें थंयसर त्या धनयाचें उदारपण. ह्याचें विवरण पळयत आसतना एका रितीर विवरण दिल्लें आसा. सुरवेर तावन भावार्थ बाळगले फारिजेव तांकांय 30 बाचावी. अखेरीक म्हूण आयिल्ले जंतील तांकांय 30 बाचावी. पेद्रू थंयसर आज जेजू मातेवाच्या आवसवर 20 ते सांगता जाल्यार पेद्रू थंयसर आवसवर 19 थंयसर विचारता. पळया ताचे 19 निमाणे तो विचारचे तितले पेद्रू उलोवन म्हणालो आमी पळय सक्कड सांडून तुजो पाटलाव केला, आमकां तर कितें मेळटलें? आमकां तर कितें मेळटलें? पळया त्या पेद्रूक जाप म्हणा जाय आनी त्या सिसांक जाप म्हणा जाय आयची थंयसर देवा जेजून दिल्ली वापार. सुरवेर आयिल्ल्यांकी अखेरीक आयिल्ल्यांकी देवाचें उदारपण दराळ आसतलें, दराळ आसतलें. देखून आमी पयले आयिल्ल्यांनी आमी इतलो भावार्थ जियेले म्हणून आमी व्हरपण बगूंक ना. निमाणें कोण बाताक रडोवन सरकार रिगले म्हणून आमी थंयसर तांचे खातीर आमी मोसोर करूंकी ना. आनीक रिती विवर दिल्लो आसा. सकाळीं 6 वरां सुद्दां मागण्याचो वेळ, 9 वरां मागण्याचो वेळ, 12 वरां मागण्याचो वेळ, 3 वरां मागण्याचो वेळ. ह्या मागण्याचे वेळ सोडून तो धणी तांकां खामाक आपोवंक गेला. कित्याक ते उपाशी पडटात. आज हो धणी आपणें धाका म्हळो पळयले वर दिसना. फकत ह्या कामागारांच्या कुटुंबाक आदार दिवचो ताचो निज उद्देश म्हणल्यार दिसता. आनी आतां हाका देवा असो संबंध तो गटकर आसा वय सांगत आसता उडास येता गरजेवंत लोक आसो थंयसर ते उपाशी आसात आनी थंयसर ते धांवले. थंयसर तो धांवलो तांकां ताणें कामाक आपयलें, तांकां दिसपरती फोड दिली. देवाचें विचित्र उदारपण हें. आज हें उदारपण दाखोवंक आमकां आपयलां. युवपार न्हीद जावन आमकां सांगता इतलेंच आमी पेल्याचो मोग करी जाय. दादोशी उदारपणान बोगसूचो मोग. तेंच दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकल्यार म्हाका वांचें म्हळ्यार क्रिस्त. आमी जिवचे क्रिस्ता खातीर आमी मोसरान जियेल्यार कितें फायदो? पेल्याची न्हीद करून जियेल्यार कितें फायदो? मदर तेरेसा सांगता पळया, जर तर सदां न्हीद पेल्याची न्हीदच करून जियेलो जाल्यार पेल्याचो मोग करून तुका पुरसोत केदाळा मेळ्ळी. मोग करूं वेळच ना. देखून
आमी अवकाश सोदून पेल्याचो मोग करूंक आसा. मोसोर सोडून पेल्याचो मोग करूंक आसा. मोसोर एक पिडा, कुडीची, मोतीची, आत्म्याची पिडा मोसरान येता. त्या दाळा आमी मोसोर सोडलो त्या दाळा पेल्याचें बरेंपण पळोवन संतोश पावोवंक आमी शकता. तें एक व्हडलें उदारपण, तें एक व्हडलें उदारपण. पळया आमच्या जिवितांत देवाची दयाळाई, देवाचें उदारपण आमी कितलें अनुभव केलां तें आज उडासा काडया. आनी तीच देवाळाय तस्सो मोग पेल्या तें वांटूंक आमी आयतीं जावया. आनी अशें आमी आमकां जिवनाचो उद्देश वांचचें म्हळ्यार क्रिस्त म्हणलें खंडीत आमी दाखोवन दितले. हांव क्रिस्ताच्या का 200 वर्सांत बरयलें एक एपिस्टल टू डायोजिनेटस म्हणून एक पत्र आसा. तातूंत क्रिस्तांवा विशीं अशें बरयलां. ते तांच्या देशांनी जियेतात तरी ह्या संवसाराचें न्हय म्हणले बरी जियेतात. सर्गी राजच तांच्या घरांनी आसा तशें ते जियेतात. ते लग्नी जातात, भुरगीं जातात, पूण सर्गींच्या राजाचे प्रजा म्हणले बरी जियेतात. तांच्या घरांनी हेरांक आसरो दितात, पूण तांच्या मांद्रेर न्हय. ते मांसा रक्ताचे, पूण मांसा रक्ताचे वडणे प्रमाणे जियेनात. संवसारीं ते जियेतात, सर्गींच्या प्रजे बरी ते जियेतात. ते दुर्बळे पूण हेरांक ग्रेस्त ते करतात. तांकां अवमर्याद दितात, पूण तातूंत ते देवाक महिमा दितात. मोगाच्या भाव भयणीनो, हें तें न्हीज जावन आमकां आसचें मिसांव. क्रिस्ताचो मोग तो आटापूंक आमच्यान साथ दिना. एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आवस्वर 3 तो सांगता पळया, सांग पावलो, क्रिस्ताच्या मोगाची रुंदाय आनी लांबाय आनी उबाराय आनी गुंडाय केदी वर्ती म्हूण आटापूंची सकत सर देवाच्या लोकां सांगाता तुमच्या लक्षाक. मोगान तुमच्या जिणेची पाळां रोंबोव, मोगाचेर तुमच्या जिणेची बुन्याद पडोवन घट आसूं दी. आमी न्हीज जावन सोम्याक एक वटोन जियेल्या तर जाल्यार उगडापणाच्या ग्रंथांत आवस्वर 3 21वी वळ आमकां सांगता, जंय तेवोन जाल्ल्याक म्हजे बराबर म्हज्या सिंहासना बसचें हक्क हांव दितलो. हांवूय जंय तेवोन जावन म्हज्या बापा बराबर ताच्या सिंहासनार बसून आसा. ते भाग आमकां एकला मेळाचे जाल्यार क्रिस्ता एक वटोन क्रिस्त साव म्हणले बरी आमी जिवंक आसा. मोगान आमचे जिणेची बुन्याद घालूंक आसा. अलेक्झांडर चक्रवर्ती एक दीस चलोन येताना एक भिकारी मुखार आयलो खंय. ताणें ताच्या पोतयेंतले एक मूठ भांगाराची नाणी काडली आनी ताका दिली. भिकाऱ्या भांगराची नाणी दिल्ली पळोवन मंत्री म्हणा लागलो खंय, राया त्या भिकाऱ्याक तांब्याची नाणीं पावतात, पूण तूं तांकां भांगाराची दिताय. तांब्याची नाणी ताका पावतात, पूण भांगाराची नाणी म्हज्या राजमर्जेक पावतात. आमी क्रिस्तांव आमची राजमर्जी मोगाची, उदारपणाची, बक्षण्याची, दयाळायेची, काकुळतीची ही आमी दाखोवया. आनी अशें क्रिस्तांत एक वटोन एक दीस जेजू संगी ताच्या सिंहासनार बसचें भाग आमकां हर एकल्या फावो जावं. उबी रावया. सतमंतान देवाक, सर्वोदर बापाक, सर्गान पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक जो पवित्र मेळगेर संभवलो, आमकां मरियेंत जल्मालो, पोंस पिलाताक तांणी कस सोंसलें, ताका कुसा जोडलो, तो मेलो आनी तांणी केपेलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसऱ्या मेल्ल्यान परतून जिवान जालो, सर्गा सोडलो, सर्व बापाच्या उजव्या बसला,
तेन्ना जिव्यानी मेल्ले मुनसीब करून घेतलो सतमंता पवित्रात्म्याक कतोली पवी सभेक भक्तांचो एकतार पथकांच्या भक्तांनी कुडीचें जिवानपण सस्तें जिवीत आमेन. ओ मोगाच्या भावा भयणीनो, आज एका कुटुंबा भाशेन आमी हांगासर आयल्या एका मनाची जावन उदारपणान कश्ट दिल्या बसत आमची मागणी आज समर्पिया. बापा, आमच्या बापसाहेबान बिस्पांनी याजकांनी आनी सधमिकांनी देवाच्या शेतांत वावरतना निस्वार्थपणान उर्बेन आनी पयतपणान वावरूंक आदार दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या सर फुडाऱ्यांनी तांचो अधिकार लोकांच्या सेवे पासून वापरूंक जतमात लेखीन आसतना निक्षस्पाती जावन वावरूंक तांची मत उसवाडाय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमची जिणी देवाक समर्पवंक पातक सण सतानितीच्या वाटेन चलोवंक सर्गींच्या राजांत वांटेली जावंक आदार दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या युवा जाणांनी वायट सवयेक बली जायनासतना मोगाच्या आनी मागण्याच्या स्पिरितान बरोवन देखीवन क्रिस्ती जिणी जियोवंक प्रेरण दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. संकश्टाचे परिस्थितीन जियोवच्या ह्या काळार आमच्या समेस्तांचो भावार्थ चडय. आमी समेस्तांनी तुजी खुशी आसा तशें स्विकार करूंक एकामेकाक धैर्य दिवन जियोवंक फावो कर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमची खासकी मागणी घडी भरवूड आसा काडया. आमकां जायत्या लोकांक कुमो केल्ली आसा. म्हाका उडास येता आज 16 वर्साचे वर्साचो दीस बिट्रीस पिरेरा म्हणून हांव असल्या सक्कळ जाग्यान तिणें कुमकेचो हात म्हाका दिल्लो. ती आत्म्या ससना विशय मागता. फाटल्या हप्त्या आमचे फ्रिगेचे 2 जाण अंतरले. तांच्या आत्म्या वसत मागया. मागीर आमी कोवीड पिडीतां कश्टाचो लोकां पासून तांकां बळ भलायकी मेळोवंक, ह्या कुटुंबाक आदार मेळोवंक, थंय सेवा केल्या धाकट्या नर्सांक बळ भलायकी मागया. ते पिडे फावो ते वखद आनी वॅक्सिनेशन सोदून काडून विज्ञान प्रेरण मागया. मागीर आमच्या देशा पासून राजकारणी पासून सगळ्यांनी उदारपणां शेगून बरोवन आसूं. मागीर काम वगडायिल्ल्या पासून दिसपट्ट्या ग्रास आहे काम तांकां मेळच्या पासून, काम आसल्या कामाची बद्रती मेळच्या पासून, काम करचे कडेन बरें अनुकूलाचें वातावरण तांकां मेळच्या पासून मागया. तशेंच कॅन्सर आनी इतर पिडेनी कश्टांचे सर लोकां पासून मागया. आमकां आदार दिल्या, कुमक केल्ल्या, दान दिल्या सर्वां पासून ती मागया. आमच्या घरांनी आसात मालगडी आनी पिडेस्तां तांचो उडास आमी काडटा. मंदिरेर आसात तांकां हेरांचो मोग आनी सेवा लाबोवन दी. सगळींच्या भोवमागळा बापा, तुजें उदारपण वर्तें तें आमचे तकलेन आमी आटापोवंक जायना. आमी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे पाटलावदारी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत तेंच उदारपण जियोवंक आमकां दादोशी कृपेन बरो. आनी आमी मागली मागणी आज स्विकार कर. कश्ट जाल्यांचे कश्ट हाळू कर ह्या मागता तुज्या पुता क्रिस्त आमच्या सुम्या मारिफात. बापा उडो गोवांचो
म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता असलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मेळणेक आमच्या न्याक्या पवित्रच्या देवाक सर्वेस्पो मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा तुझ्या परजेची देणी प्रसन्न जावं मानून घे. ती बदलून जेजूच्या कुडी रक्ता संस्कार आमकां आतां घडून दितलोय म्हूण आमी भावार्थां सात म्हणटा. तर ह्या संस्काराचो भरपूर फळ आमकां मेळा असो कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या अस्कत विनाशी सैम माग तुवें ह्या गणीत पदवेचो आधार दिलोय. पूण सोडवण आमा मनशांची आमचे सारक्या एकल्यानच करी. मनशान वगळायली इश्टाग तुजी जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं खुद्द मनशान परतून जोडची. योजना तुज्या मोगाची तांदूळ अदी परजळता महिमा तुजी. देखून त्या जेजू उदेशी देवदूतांचो सगळो दाळबार संतोशान बरोवन तुजे मुखार तुका वाखणता वैसरगार. तांचे वाखणी आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरंच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी सस्ती कराराचें रगत पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगटुया. जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभता.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवानपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उडाण सोडून एक खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुड्यान रागा चवथेला आमी समेजतांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचे विस्तारले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या येजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. जिवानपणाचो बरोच तरुण मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. विशेश जावन वर्सां येदी मरण पावल्या बिट्रेस आनी जॉसी तांची काकुळट कर म्हूण मागता. तशें ह्या हप्त्यांत मरण पावल्या बर्नार्ड, बॅप्टिस्ट आनी हेनरी तांचे पासून ती मागता. तांकां आमची इश्टगती मेल्ल्या समेजतांक तुजें पसजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेजतांची हिदाय कर म्हूण आमी मागता. आमकां आमरे देवाचे माये सांगाती तिचो पोती भाग्यवन सुजे भाग्यवन धर्म नुता आनी सर्व काणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्त्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सपदवेदार बापा सवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्ताच्या आज्ञा मनान धरून जेजून आमकां शिकयलें मागणें आमी आतां सांगात म्हणून म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकिल्ल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली सर दुखांतली बेजारांतली खंतींतली सर तरे कश्टांतली आमकां निवार. दया करून ह्या आमच्या जिवितांत बळ भलायकी सवस्काय आमकां दी. सगळींचे भाग आनी आमी सुरंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवचें ना तेलांक आमकां ती उदा काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. स्वामी जेजू क्रिस्ता तुवें ह्या धर्म तांबळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण त्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी खुशी हरमान तिका शांती दियेन एक कोणाक सांबाळ. तूं जी येता रस वर्सले येताय ससनाच्या ससनाक. स्वामियाची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळट कर, आमची काकुळट कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळट कर, आमची काकुळट कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. आपल्या उदारपणान बरो नोम तुमच्या खातीर जेजू येता आमच्या काळजांत. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणा पयल्यान ती सुभाग घे. तुवें म्हज्या भितर म्हाका फावो ना पूण देवतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. Cristo
मागतुया. सर्गींच्या बापा, तुझ्या संस्कारांनी तूं आमकां नवो जीव आनी बळ दिताय. आमच्या असत्कायाक लागून परतून परतून आमी पडता तेन्ना ह्या सुबळान तूं आमकां दायेन उबार आनी सांबाळ. असो ह्या पवित्र जेवणान आमकां मेळटा तो सोडवणेचो फळ आमच्या जिणेच्या सालीन आमी बगीचोन दाखय सकर ज्या पुता जेजूचे नांवी. मोगाच्या भाव भयणीनो, कोवीड आसल्या वेळार इगर्ज बंद आसल्या वेळार आमी ही सेवा मीस रेकॉर्ड करून दिवची सेवा आमी आराम केल्ली. मस्त जाणें नाका कुमोक केल्लें आसा. तुमकां टी व्ही यूट्यूबाचेर फेसबुकाचेर मिसां सहभागी जावन मागिल्ल्याक आनी प्रोत्साह दिल्ल्याक तुमचो सर्वांचो आमी उपकार बावुरता. डिवायन वर्ड टी व्ही मॅनेजिंग डायरेक्टर स्टीवन मेंडीस, कार्य संयोजक जॅस्विन, तशेंच व्हिडिओ धर्मार्थ सेवा दिवच्या विल स्टुडिओ विल्सन आनी मॅकलीन, तशेंच अरुण सावंड्स अरुण महाराज, सिस्टर सिल्वीन आनी ॲलन आनी क्वायर सांद्यांक, ब्रदर विवेक आनी ब्रदर लॉयड, आमचो मिर्या मार्क मॅनेजर्स हांचो सर्वांचो उपकार बावुरता. तुमचो सर्वांचो आमी मोगान केदळ्या उडास करता. हर एक शुक्रार हांगासर जेवच्या पयलीं काळजाचें आनी देवी काकुलतीचें नोवें चलता, आराधन चलता. तुमचे तेसो हांव बसोत मागता. तुमचे तेसो आमकां केदळ्या धाडयेत. आमचे बसोत ती मागा, तुमचे बसोत मागता. देवाचे आशिर्वाद तुमचेर आमी मागता. देव बरें करूं. सोम्याचो आशिर्वाद आमी घेवया. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसो, तुमचे सोवे आसो आनी सपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून ह्या क्रिस्ता शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. जेजू बळी आनी कालते काळजाच्या कर काळजाच्या काळजासारखे मोरयेच्या बोदलो बी काळजा जाता जत्म्याचे बचावे. जेजूच्या बो पोईत काळजा ताकूत आमची कर. भगवान क्रिस्ताचे कृपेन देवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुसऱ्यांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे.